आणि सरपंचाले काय ऑब्जेक्शन ना सरपंच ॲक्च्युअल इशू पळय फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट तुम्हाला सांगपाचें म्हटल्यार तेंच्याकडे पंचायतीचे NOC ना आनी दुसरें आहा की हायवे लागीं आसा. हायवे लागीं असल्या कारणान हांगासर खुबशे लोक पार्किंग करता आनी भितर सरता. सो हांव तांकां कितें म्हटलें, एक तरी हायवे ऑथॉरिटीचे तुमकां NOC जाय, पंचायतीचे NOC जाय, नाजाल्यार आनी दुसरे ऑथॉरिटीचे NOC जाय. आनी एक फर्स्ट इशू म्हणजे नेवी आमच्या पंचायतीच्या सारकें फाटल्यान लागला की बाबा तुम्ही हे सोल्युशन काढा जाल्यार तुमी त्रासान पडटले म्हणून पंचायत, कित्याक तेंचे व्हडले जे गुड्स आसा ते हांगासून वयता. फाल्यां ताका कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार दॅट ब्लेम वील कम ऑन अस. सो हांव तांकां कितें सांगलें, आतां हांगासर तुमी घातलो स्टॉल, हांगा सगळें एक्सिडंट जालो, कितें जालो, कोण ब्लेम घेतलो? तुमी पंचायतीकच बोटां दाखयतली दॅट पंचायत हॅज नॉट टेकन एनी हें म्हणून. सो हांव तांकां कितें सांगलें, तुमचे जे लेटर्स आसा हांव ते बॉडी मिटिंगान प्लेस करता आनी ते कितें डिसिजन सांगता ते आमी तुमकां कन्वे करता म्हणून. तेच्या पयलीं तुमी एखादे पंडाल घालनाका. तरी पासून तेंच्यानी पंडाल घातले. सो ताका लागून आयज हांव तांकां रिक्वेस्ट करपा येयलो, तुमी तो पंडाल काडा, जो पर्यंत तुमकां परमिशन मेळना तुमी घालूंक शकना म्हणून हांव तांकां रिक्वेस्ट केल्लें. बट दे आर नॉट एक्सेप्टींग माय रिक्वेस्ट. म्हणून हांव तांकां कितें सांगलां, ते लेटर आमचे पंचायत बॉडी मिटिंगेन वयतले, ते आमचे फाल्यां बॉडी मिटींग 21st. सो कितें डिसिजन आहा ते तुमकां आमी कन्वे करतले. So they only put a letter. They had only put a letter and we have not given them any permission from पंचायत. आणि तांकां इतकें सांगलें, जेन्ना तुमकां समज परमिशन बी कितें येयलें तेन्ना तुमी मागीर घालूं शकता म्हणून तेंकां, पूण सद्या आतां घालनाका म्हणटा. स्टॉल पहिल्या गणेश चतुर्थी घातलो, मागीर दिवाळेक, मागीर क्रिसमसाक, मागीर आता परत आमी ह्या दिवाळेक घातलो. आमकां हेज्यान पयलीं केन्नाच हे ऑब्जेक्शन येवंक ना. तेंच्यांनी आमकां बिंदास घालूंक दिलें, केन्ना सांगूंक ना. आणि हे आता नेवीचें नाव सांगता, नेवीन म्हणटा आमकां कंप्लेंट केल्या. आमकां तो सांगता तुमी रिटर्न, आमी तुमकां दिवंक ना रिटर्न NOC हांगासर घाल म्हणून. पण तेणी कितें, तेणी सुद्दां नेवी कडल्यान रिटर्न घेवंक ना ही कंप्लेंट. ताका सांगलें आमकां कंप्लेंट हाडून दाखय म्हणून नेवीन केल्या जाल्यार. आणि ह्या रोडाचे आनी हे जे हो नॅशनल हायवे न्हू, हे नेवीक कितें लागता? तेच्या नेवीचे आहा, नेवीन सुद्दां हांगासर नेवीच्या मनशांनी हांगा येवंक जाय, बायलांक सांगूंक जाय बाबा आमची अशी ही कंप्लेंट आसा. हे आतां इतले सगळे हे प्लास्टीक ही गाडी कितकी वर्सां जाली हांगासर आहा, तांकां काय ऑब्जेक्शन ना. मागीर आमच्या 3 दिसाच्या स्टॉलाक ऑब्जेक्शन कित्याक? आमी गांववाली न्हू, आमी हांगाचीच बायलां, आमी हांगाचीच वोटर, आमीच वोटींग घालून हेंकां सगळ्यांक निवडून हाडला आनी आयज हेच आमकां त्रास करता. आमी कितें करपाचें? सीएमाक विचारूंक सोदता, हे स्वयंपूर्ण आमी गोवा करूंक सोदता जाल्यार हे स्वयंपूर्ण ही दादागिरी खंय वयता थिंगा दादागिरी चालू आहा. कित्याक ही हो हे पळय पॅन्डल्स पळय आहाय ते आमी इनॉग्रेट केलेले. तितून आमचो एक्स PDO आसलेलो, बरो मनीस, आमचो सेक्रेटरी आसलेलो हेल्पफुल कपिल नाईक, आनी एक गव्हर्मेंट ऑफिशियल आसलेलो. आनी तेणी प्रॉमिस केलेली एवरी इयर तुमी हो प्रोग्राम आनी ग्रँड उडोवपा जाय म्हणून. ती फोर्सान येवं नाय, तांकां आमी पंचायतीन जागो दिलेलो लास्ट टायम. आतां अशें जाल्लें आहा, हिंगा सरपंच ना, वो वॉर्ड मेंबर ना, कोणू ना, सगलो आख्खो रूल दिला सेक्रेटरी कडेन. वयता थिंगा सेक्रेटरी रूल करता. हिंगा हे कितें चल्लें तें खबर ना. तेणी लेटर इनवर्ड केलेली, जेन्ना तुमी सांगो जाय आसलेलें तुमकां करूं मेळना म्हणून. तुवें तांकां वर्बली सांगलां तुमी पेंडल घाले, तेणी बाड्यांनी केलो. इतली त्रास करून 2 वीक जाले. तेणी 1.5 लाखाचो तेंगेलो माल आहा, तांकां कोण पयशे दितलो? हे पयशे दितले. आमी लास्ट टायम पंचायत आसलेली, हे हेल्प करता तांकां पेंडल्स घालपाक, बारीक कितें आमी हेल्प करताले. आतां हिंगा मेंबर हिंगा फुड्यानूच रावता, वॉर्ड मेंबर, तेजीय जाग ना. तेणें येवपा जाय आसलेलें हेंकां हेल्प करपाक. सरपंच म्हणटा तूं बरो मनीस, आउट ऑफ स्टेशन आहा. हांव लयन त्या कडेन तेणी सांगलां आपल्यागे कांय ऑब्जेक्शन ना म्हूण. आतां हितून हायर अपसून ऑब्जेक्शन येता, हो सेक्रेटरी रूल करता, हें तुमी विचारपाचें. सेक्रेटरी कसलो पावर ना, ही जस्ट अपॉइंटेड. हिंगा सरपंचान येवन सांगो जाय तुमी बंद कराय म्हणून. आमी ताका सांगलें, तो म्हणटा नेवीचें ऑब्जेक्शन आहा, नेवी तर ऑब्जेक्शन आहा, आमकां लेटर दी. तो म्हणटा पयलें आहा. आनी मोदें तो म्हणटा कितें कोमदादी ऑब्जेक्शन आहा. हो जागो कोमदादी लागना, हो नॅशनल हायवे लागता, हो सेटबॅका पडटा, कळ्ळें न्हू. कोमदादी तो भितर
तुमचो जर जाग पडटा तुम्ही कंपाऊंड वॉल घालूंक जालो हिंगा कंपाऊंड वॉल भितो कित्याक वयला आनी नेवीचे ऑब्जेक्शन असली हितून आहा पण भायलो आपण सीएमाचो नारो आहा स्वयंपूर्ण करपाक हांवूय सरपंच आसता हांवें जायते प्रोग्राम केले सरकार तुमच्या दारी म्हण प्रोग्राम केला सीएमान व्हडले व्हडले प्रॉमिस केले सीएम बरें काम करता पूण हिंगाचे हांव नको कितें कोत्ताय ते तेश कोन लोकांक स्वतावपाची कामां दीस इज रॉंग 17 तारखेर त्याच्या पयलीं आमी 12 तारखेर वचून पंचायतीन सांगून येयले आमी 4 जाणां गेल्ली हांव गेल्ले रेश्मा सावंत गेल्ले मागीर संजना नाईक गेल्ले आनी क्रांती नाईक कोणाक सांगले सांग आमी वचून सेक्रेटरीक सांगलेले की आमी 3 दीस स्टॉल लावपाचे ताणें सांगले बरें तुमी घालात आनी तेणीन सांगले आमकां लेटर घालपाची गरज ना तुमी घाला म्हणून तरी आसतना आमी 17 तारखेर सोमार दीस वचून आमी लेटर घातले इनवर्ड घातले की आनी सरपंचाकूय त्या दिसा मेळ्ळे आमी सर अशें लेटर बरयला आमी स्टॉल घालपाची आसा चिखले सर्कला कडेन सो तुमकां हे कळा सो ताणें सांगले तुमी इनवर्ड करा म्हणून आमी इनवर्ड घातले आनी परत सेक्रेटरी सराक वचून मेळ्ळी सो तेणी सांगले घाला तुमी तेणी वबलीच सांगले आमकां घाला म्हणून पण आतां तो म्हणटा तेका राती 11 सुमार 11:20 सुमार आमकां तेणी कॉल केला आनी सांगता तेका कंप्लेंट येला ती सुद्दां तेका कंप्लेंट येयला ती वबली येयला तेणे वबली आमकां पयलीं सांगले तुमी घाला म्हणून त्याच्या तरी आसतना आतां हे केला आनी आमी आतां माल 17 तारखेर लेटर घातल्या उपरांत माल तयार केला 3 दीस जाले आमी माल तयार केला आनी रातच्या 11:20 सुमार काल 19 तारखेर आमकां ते सांगता की तुमी पंडल काडा म्हणून तांकां जर सांगचे आसले तेंच्यानी आमकां पयलीं कळोवंक जाय आसलें न्ही जेन्ना आमी 17 तारखेर लेटर घातले तेंच्यांनी आमकां कळोवंक जाय आसलें की नाका बाबा तुमी घालूं नाका नाल्यार आमची 21 तारीख मिटींग हांव केन्ना मिटींग आहा ती तेन्ना उलोवन तुमी तेच्या उपरांत घाला अशें तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसलें पण तेंच्यांनी आमकां कांय सांगूंक ना आनी आतां राती डायरेक्टली ते 10:30 सुमार 11:30 सुमार फोन करून सांगता की तुमी पंडल काडा म्हणून सांगता आनी आतां सकाळीं तेणी सेक्रेटरी सरान हांगासर मनशांक धाडला पंडल काडपा खातीर आनी पुलिसांक हांगासर धाडलेले पळोवपा खातीर परमिशन दिला केन्ना एज यू हॅव सेड स्वयंपूर्ण गोंय म्हण हें डिसिजन घेतिल्लें चीफ मिनिस्टरान ऑन 15 ऑगस्ट 2020 लॉकडावन जाल्लें पळय तेन्ना लोकांचे जॉब गेल्ले आनी हालत खूब फायनान्शियल हालत खूब बाद जाल्ली आनी दॅट इज हाव हे पळय सगळे आतां आमचे पळय लेडीज आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप करून हे आपणाची पोट चलयता खूब जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात लोकांच्यो भुरग्यांच्यो फीज पे करपा जाय कोणाच्यो टॅक्सी आसा तांचे कडेन इन्स्टॉलमेंट पे करूंक जायना एक पळय फेस्टिवल येता 3-4 दिसांक ती सेल करता तातूंत तांचें पोट चलता सो हांव पास जातालो आय सॉ दीस प्रमोशन आय टर्न बॅक एंड केम एंड आय इन्क्वायर्ड म्हाका दिसता तांणी स्टॉल घाला तांणी एक एप्लिकेशनूय केलां पंचायताक आस्किंग फॉर एप्रुवल सो आय थिंक सो द पंचायत सेक्रेटरी हॅज टोल्ड देम अवेटिंग फॉर्मल अप्रुवल तुमच्यान घालूंक जायना सो वी हॅव रिक्वेस्टेड द सेक्रेटरी हो आमचो लो हो खंयसान येवंक ना भायर कोणाचें ऑब्जेक्शन ना सो एलाव देम इन द इंटरीम जेन्ना मिटींग जातली बॉडी मिटींग पंचायत दॅट कॅन गिव अ फॉर्मल अप्रुवल कित्याक हांगा ताणें इन्वेस्ट केला हो माटो घालपाकूय पयशे स्पेंड केल्या हे सगळे सामान ताणें करून हाडला दिवाळेच्यो ताकाय ताणें पयशे मोडल्या सो इट इज नॉट रायट फॉर देम टू बी केप्ट वेटिंग 21 तारीख पासून त्या म्हणसर लोक कितें म्हणटालो अरे 23-24 आमची दिवाळी आसा हांगा घेना जाल्यार म्हाका दिसता तांचें जावचें ना म्हाका आनीक खंय घेवनी दे वील लूज बिजनस सो वी हॅव रिक्वेस्टेड द सेक्रेटरी लूक फ्रॉम ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड हो आमचोच लोक चिखलेचोच लोक सेल्फ हेल्प ग्रुप वेर रायट फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर टू एवरीबडी हॅज बीन एनकरेजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सो वी हॅव रिक्वेस्टेड एंड वी आर व्हेरी होपफुल that secretary will take a positive decision and allow them to function.